आजच्या मिसांत सोंपलेल्या कायतान मानवेल सिल्वेरा पासोत तशेंच सोंपलेल्या जुलियस रोज तावेरिस हांकां देवाच्या जिवनपणाची भागीदार कर म्हूण तांचे ओतम्या पासोत मागुया. आयज वाडदीस समरमतात तांचे पासोत मागुया. हामीद डिसुजा, शी मेरियन मेंडीस, कॉस्तांसियो वेगस आनी मेल्बा पेरेरा. तशेंच लग्ना वरस समरमतात हामीद आनी मेगल डिसुजा तांचे कुटुंबाचेरूय आशिर्वाद मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवान आमेन. सुविस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र मिसाचे भेटेंत फावो ते परिवांड घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. होमसो अपराध, होमसो अपराध, होमसो गोड अपराध. हे पासत भाईवन सदां सांतवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सदस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक भोगूं. आमेन. प्रार्थुया. बापा, तूं अगणीत जाणवाय, तूं एकलोच मोग. पवित्र आत्म्यान भोवलेल्या भाग्यवंत आगुस्तिना वरी आमचे ओतमे तुका थानेल्यात. आमची काळजां तुका उतरेकतात. कित्याक तुजींच जावंक तुवें आमकां रोसलें आनी तुका भोगल्या शिवाय आमच्या काळजांक थार ना. ही आमची तान आनी भूक वाडोवंक आनी बागूंक
धाड आमचेर बोरती तुज्या मोगाच्या आत्म्याची. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान चेत आनी राजभर चलयता ससन्याच्या ससनंग. आमेन. भाग्योन पावलून तेसालोनिकारांक बरयलोले पयले चिटीची सुरवात. देवा बापाच्या आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसलोले तेसालोनिकारांचे पवित्र सभेक पावलू, सिल्वान आनी तिमोथ ही चीट बरयतात. कृपा आनी शांती तुमकां. थांबून आसतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुम्हा सोमेस्तां पासत आमी सदांकाल देवाक आर्गां दिता. तुमचो भावार्थ कोरण्यांनी तुमी दाखयलो. खोश्ट घेवन मोगान तुमी वावरल्यांत आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर बोरवांसो दवरून तुमी थीर रावल्यांत. हें आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनान घोट आसा. देवाचे अपुरबायेच्या भावा भयणीनो, ताणें तुमकां विचून काडल्यांत म्हूण आमी जाणो. कित्याक आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बगोर बोडान पवित्र आत्म्याचे सक्तेन आनी एकदम घोट निर्धारान तुमकां फावलें. आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरीं जाणोत. तुमी देवाचेर भावार्थ दवरलो म्हूण अशे भाशेन सगळे कडेन गोमन आयलां की आमी उलोवची गरजूच ना. तुमी आमकां कसलो येवकार दिलो. कशी तुमी कुड्या देवाक सांडून जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यांत ते विशीं तोच लोक उलयत आसा. आनी ताणें मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला आनी फुडल्या क्रोधांतली आमकां निवारूंक स्वर्गार तावन येवचो आसा त्या जेजूची ताच्या पुताची तुमी वाट पळोवन आसात म्हूण तोच लोक सांगता. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. म्हणुया, सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सभेन गुणगुणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पुतधुओ आनंदान उलासूं. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबड्या धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. आपणाक मेळ्ळल्या जैतान भक्त संतोशभरीत जावं आनी कुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सोरपटून ताची स्तुती करूं. ताचे ओंठाचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातूंत ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी वडवीक. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. उबी रावया. स्वामी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताडो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात.
परस्पर तुमचे सोवे आसूं मातेमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून म्हणलें ढोंग्या दोन शास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो तुमचें कोटा कित्याक सुर्गींचे राज तुमी मनशांक दाबतात तुमी तातूंत भितर सोरोनांत न्हय म्हूण भितर सरूंक सोदतात तांकांय भितर सरूंक दिनांत ढोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो तुमचें कोटा कित्याक एक नवो शीस करचे खातीर जोडीमोडी तुमी बोवाडे मारतात आनी कोण एकल्याक सांपडल्या उपरांत तुमचे परस 2 पावटी अदीक एमकोण फावो जायशें तुमी करतात कुड्ड्या फुडाऱ्यानो तुमचें कोटा देव मंदिराच्यान कोणूय सोपूत घेयत जाल्यार तें कांयच न्हय पूण देव मंदिराच्या भांगाराच्यान सोपूत घेयत जाल्यार तो रीणकार जाता अशें तुमी म्हणटात अरे मुर्ख्यानो आनी कुड्ड्यानो कितें अदीक व्हरतें भांगार पवित्र जायशें करता तें देव मंदीर तशेंच तुमी म्हणटात वेदीच्यान कोणूय सोपूत घेयत जाल्यार तें कांयच न्हय पूण वेदीचेर आसा ते भेटोवणेच्यान सोपूत घेयत तो रीणकार जाता अरे कुड्ड्यानो कितें उदीक व्हरतें भेटोवणी पवित्र करता ती वेदी तर वेदीच्यान सोपूत घेता तो तिच्यान आनी तिचेर आसा तितल्याच्यान सोपूत घेता आनी देव मंदिराच्यान सोपूत घेता तो तिच्यान आनी तातूंत रावत्या त्या देवाच्यान सोपूत घेता आनी स्वर्गांच्यान सोपूत घेता तो देवाच्या शिवासणाच्यान आनी ताचेर बसलोलो आसा त्या देवाच्यान सोपूत घेता जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाच्या इश्टानो आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू फारिजेवांचेर निशेध मारता 2 वस्तूंक लागून तो अशें कोत्ता पयलें म्हणल्यार फारिजेव जे पोरगोडटाले ते आपुणूच जिये नासले आनी दुसरें म्हणल्यार तांची शिकवणूच वांकडी जालोली देवान जे नेम कायदे फॉर्मायलोले ताका बदलून ते आपणाक फायद्याक पडटा तसले नेम कायदे कोत्ता आनी आयच्या शुभ वर्तमानाच्या दुसऱ्या भागांत आमी हें उदाहरण जेजूच्या तोंडांतल्यान आयकतात तर आमी आमचें जिवीत जियेतात तेन्ना आमची कांय पावटी असली गोत जाता उदाहरण दिता तुमकां आमच्या भुरग्यांक आमी बरी देख दिवंक वावुरतात भुरग्यांक बरें तें शिकयतात आनी जें कितें बरें आसा तेंच करूंक तांकां सांगतात पूण समजुया कोण सेल्स पर्सन आमच्या दारार येयलो आनी आमी ताका भेटूंक सोदनात तेन्ना आमच्या भुरग्यांक फुडो करून आमी तांकां भुरग्यांक धाडटात आनी म्हणटात सांग मामी घराको ना म्हूण ओ डॅडी घराको ना म्हूण आनी अशें आमी कोत्तात तेन्ना भुरगे ल्हान सोपुरले म्हणटोच वचोन सेल्स पर्सना सांगतले घोडये नो मामीन सांगला वो डॅडीन सांगला तुका सांगूंक तें घराको नात म्हूण आनी अशें जाता तेन्ना आमची लॉस जाता आनी आमी भुरग्यांक फोट मारूंक शिकयतात तर अशें आमची गोत ह्या फारिजेवां भाशेन केन्नाय जाता आनी ह्या पासत आमी आमचे जिविताचेर नदर मारूंक गरज कित्याक जरी तर आमी भुरग्यांक अशी देख दितात जाल्यार आमी जें सांगतात त्याहून व्हड भुरगीं आमी जें कोत्तात ताचेर विसव घालतात आनी जेन्ना आमचें उलोवप आनी आमचें करप हें वेगळें जाता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक वायट देख दिवंक पावतात जावं आमच्या घरांत जावं आमचे फॅमिलीन जावं आमच्या समाजांत आयच्या दुसऱ्या भागाचेर नदर मारल्यार जेजू फारिजेवांनी ही शिकवणूच वांकडी केल्ली म्हूण तांचेर तो एके भाशेन रागार आसता कित्याक जेन्ना ते हें वांकडी शिकवण शिकतात तेन्ना ते देवा कडचे भोगले येवचे परस देवा कडच्यान पयस उरतात आनी तांकां दिसतात ते देवाचो वावर कोता तो देवाचें एके भाशेन लागशिल्ले इश्ट अशे आसात
कित्याक ते हे सगळे नेम कायदे पाडटात म्हूण. पूण आयज जेजू तांकां सांगता फारिसेवांक भोव करून की तुमी जेन्ना असल्या लोकांक वायट शिकवण दितात वा वांकडी शिकवण दितात तेन्ना तुमी ह्या लोकांक देवा कडच्यान अदीक पयस वतात. ते आसले थंय तरी ते बरे आसले, आतां ते अदीक पास्ट जिवीत जिवंक पावतात. तर आयज आमी आमचेरूय नदर मारुया, आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. पवित्र सोबेची शिकवण शिकूंक आमी कितलो बोर घेतात काय? हाऊ मच time and energy or efforts do I spend in learning the word of God, in learning the teachings of the church? जोरी तर हांव म्हजो वेळ देवाचे उतर आनी इगोजेची शिकवण शिकोवंक घालिना जाल्यार म्हाका देवाची ओळख आसची ना आनी इगोज जें कितें सारकें शिकयता ती म्हाका ओळख आसची ना. कित्याक आमचे जायते प्रश्न लोक जेन्ना विचारतात तेन्ना आमी नोकडो आमी हे प्रश्नांक जबाब दिवंक फाटीं सरतात. तर ह्या पासत आयज आमी ह्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ करतात तेन्ना ह्या दोनूय वस्तूंचेर नियाळ करुया. पयले सुवातेर आमचे जिविताची आमी चवकशी करुया की म्हज्या जिवितान हांव जें कितें उलयतां आनी हांव जें कितें कोत्तां वो दुसऱ्यांक सांगता तें म्हज्या जिवितान हांव पाळटा काय. आनी दुसरें म्हणल्यार हांव देवाची इगोजेची शिकवण शिकूंक कितलो म्हूण बोर घेता. तर आयज आमी ह्या मिसांत वांटो घेतात तेन्ना कृपा आमकां जोण एकल्याक मागुया. पयलें म्हणल्यार आमचे जिविताची चवकशी करूंक आनी जें कितें आमचे भितर उणें आसा ताचेर वावरूंक. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी इगोजेचें जें शिकवण आसा देवाचें उतर आसा तें वाचून आनी तें नियाळूंक आमच्या जिविताक लावंक आमी प्रयत्न करुया. तर ही दोनूय वस्तू ह्या मिसांत आमकां करूंक कृपा आनी बोड जोण एकल्याक आमकां मागुया. भेटून एक आमी गायन गावुया. ना आमचे लागीं C25 पान 30 आनी 9, C25 पेज 39. म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सोलपोत विदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या आपले बलिदान आपल्या मनाखाली बळी आमच्या आनी आख्खे सोयीच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. कोंवड्या बापा आमी तुका भेटयता तें बलिदान आमचे सुटबणेच्या उगडासाचो संस्कार भक्तीन आमी तातूंत वांटो घेवं आनी हे पोरी जावं तो आमकां एकपणाची खुणा आनी पीत मोगाची गांठ ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन.
सर्विस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सावे आसू आमची काळजा उबारूया आम्ही ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पददारा आनी सस्नाच्या देवा सर काळी आनी सोडताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो अगुस्तीन तुज्या रोख साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपल्या रोगात वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे अस्कोतायेंत क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ सुपूर्णायेन पोजडायताय देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितमेर निरंतरी सुंदरसान तुजी स्तुती गायता बाबा खरोच तूं पवित्रतन सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून दिली पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण संसूंक विची आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराचे हें रगत पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारुतलें हे म्हज्या उगडसाक करात That's a good boy, go to ya. Jesus melo, Jesus জীবনসারা, Jesus novia, jedolo, Jesus novia, jedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अची भितरचो उंडो आनी सडबणीची काल्स तुका समर्पिता
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धन्यवाद आनी जेवची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपरी तुमेची दिसतावलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक, कार्दियाल फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरां कायतान मानुएल सिल्वेरा आनी जुलियत रोज ताबारीस हांची काकूत कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें नांवां मेळ्ळी, जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेळ्ळी तशींच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामाळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तुज्या पोती झुजे भाग्यून धरून दिता आनी सरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां बांटू दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोतवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या सणराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना म्हणुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तरेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सरदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशेन रिकता. तर आमकां तुजे उदार काकुदीन सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोंवताची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेतान राजभर चलयता ससण्याच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. जेजू मोच्या डी 16 5:5 आणि 5.
D16, page 55. प्रार्थूया. बापा, आमी जेजूचे सांदे आनी अपवित्र जेवणांत जिवन जेजूक आमी घेतला, जाका आमी शेवला, ताची कूड सोपुर्णायन आमी जावचे खातीर ताचीच पवित्रताय ह्या जेवणा वरवीं आमचे भितर वाडो. ही आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पोत विदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, आपले जिवीत बदलूंक तुमकां क्रिस्ताचे शांतीन धाडटा. देवाचे वळखा. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. आर्गां तुका सोमया. E2, 576. E2, page 76. Arga tu caso